कितें जाता एक ऑड इन्सिडंट जाता कोण तरी कितें करता आनी तो आमच्या फिल्डांतलोय मनीस आसना खंय तरी स्वताकूच कितें तरी एक वेगळे धंदो करता ऑल इज लायफ आनी सडनली ताका स्वप्न पडटा की चल आतां एक जर्नलिस्ट जावचो म्हणून आनी ही इज इन टू ऑल मेल प्रॅक्टिसीस. आय डीड नॉट स्पेल आउट एनीथींग बट कितें जाता जो जेन्युइन वर्किंग जर्नलिस्ट आसा जे आमचे मेंबर आसा ते सफर जाता बिकॉज द प्रोजेक्शन इज लायक अरे तो जर्नलिस्ट मरे वेरीन द फॅक्ट इज लायक ही इज अ सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट. तो खंयच अटॅच ना, तो आपुणूच आपल्याक कितें जाय तें करता, आपल्याक जाय तें कितें दाखयता आनी इन द बागेन कोण सफर जाता तो जेन्युइन जो वर्किंग जर्नलिस्ट आसा पळय तो सफर जाता. सो सेटिंग ऑल दीज एस्पेक्ट वी हॅव डिसायडेड टू इशू एन एडवायजरी टू आवर ओन मेंबर्स सो थ्रू वीच आमकां आमचेच इंट्रस्ट सेफगार्ड करपाक मदत जातली. आमचे एक फ्लॅगशीप आमचो एक थॉट आसलो जो गव्हर्मेंटान एक्सेप्ट केला अँड दे वील हेल्प अस इन रियलायझिंग दीस ड्रीम दॅट इज गुड जर्नलिझम क्लब्स इन कॉलेजीस. जेणे करून विथ अ सिंगल एम दॅट आमकां बरे जर्नलिस्ट मेळचे इन द फ्युचर. आमी ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन आमी सीएमा कडेन पावयलां, सीएमा ऑफिसाकूय पावयलां. ते टिमींक खुद्द सांगलां आमी जी सीएमाची जी व्हिडिओ आणि फोटो टीम आसा पळय ताका आमी पर्सनली सांगलां, तांचो इंच आसा ताकाय सांगलां आमी. बट वी वील अगेन डेलिगेशन गुज डेलिगेशन वील अगेन मीट सीएम स्पेशली ऑन दीस इश्यू ओनली. कित्याक म्हाकाय खबर आसा कित्याक आमी सगळे फिल्डा वयले जर्नलिस्ट कितले त्रास जाता पळय ते अशें दिसता की फंक्शन फक्त तेच कवर करता काय म्हणून. सो दॅट फिलींग शूड नॉट बी दे ओके. सीएम म्हणटकूच तुमी करपाकूच जाय, आमी वी आर नॉट स्टॉपिंग यू बट खंय तरी एक लिमिटेशन घालपाक जाय. So we will no doubt we will make a delegation and we will talk to the Chief Minister on this issue also.